हे लॉकडावन जेन्ना जालें ते अचानक सरकाराक करचे पडले आणि ताजे आदेश खरे म्हणल्यार इंटरनॅशनल आदेश आसा WHO म्हणटा त्या संस्थे कडल्यान आयिल्ले आदेश आशिल्ले. त्यामुळे सगळीकडे लॉकडावन जातकूच ताजो इकॉनॉमीचेर कितें परिणाम जातलो हाजो त्या वेळेचेर विचार जालो ना. सगळीकडे जालो ना. तो भारतान जालो ना, तसो चायनानूय जालो ना, तो अमेरिकेक जालो ना, खंयच्या खंयच्या ज्या देशांत जाले. त्यामुळे सगळ्या देशांनी ज्या जाग्याचेर हाजो जो प्रादुर्भाव जाल्लो आसा त्या देशांनी इकॉनॉमीचेर परिणाम जाल्लो आसा. तेन्ना सरकाराक रेव्हेन्यू खंयच्यान मेळोवचो हो एक तांचे कडेन समोर व्हडलो प्रश्न येता. ह्या रेव्हेन्यून काही गोष्टी करपा खातीर अशी काही आता जशी पेट्रोलाचेर जी दरवाड जाल्ली आसा पळय तशे काही गोष्टी करणे हे सरकाराक अपर्याय आसा. आणि सरकार कित्याचेर करू शकता, गरीब लोकांक खंय त्रास जावचो न्हय हो पळोवन जे सादारण मध्यम म्हणजे जांचे कडेन पयशे आसा किंवा जे ताजेर ताका लग्जरी अशी म्हणून जाता की थोडीशी त्या लोकांचेर थोडोसो कार्यभार चड उडयता. गेल्या 4 म्हयन्यांनी GSTचे पयशे खूब कमी आयिल्ले आसा. दुसऱ्या कितलेशे फॅक्टरीज बंद पडिल्ल्यान सगळीकडे पयशाचो जो आवक जी असता ती सगळ्या इकॉनॉमीन बंद जाल्या. पूण सरकाराक काही लोकांक ज्यो फॅसिलिटी दिल्या त्यो फॅसिलिटी दिवपा खातीर आनी पयशे जर घालचे म्हणल्यार अन्नधान्य फ्री वाटलें, शेतकऱ्या खातीर काम केलें, मजुरां खातीर कितें केलें, फ्री रेल्वे दिल्यो, ह्या सगळ्या खातीर जो खर्च आयिल्लो आसा तो खंयच्यान तरी भरून काडूंक जाय. एक गोष्ट अशी पळोवंक मेळ्ळी की इवन जेन्ना लॉकडावन आशिल्लो तेन्ना कांय ना म्हणल्यार 10-15% लोक फ्युएल घालून गाडयेक वताले. पेट्रोल पंप सदांच चालू उरले. पेट्रोल पंप आनी फार्मासी आनी दोतोर हे 3 जाण आमी 3-4 जाण हे पयल्या दिसा पासून कार्यरत आसात. तेन्ना लोक कितें करतात, कितलीय महागाई जाली जायत जाल्यार आपल्या कन्व्हिनियन्सा खातीर घेतात आनी हो एक सोंपो मार्ग आसा. बरें, पयलीं कितें जातालें, समजा आज सुद्दां सांगलें तुमकां जाल्यार जर आतां सेल जो पेट्रोल आसा तो 50%चेर आयिल्लो आसा. फाटल्या वर्साच्या तुलनेन अंदूचो आतां जो सेल चालू आसा निदान गोंयांत तरी हो 50%चेर आसा. म्हणून पयलीं तांकां 100%चेर जें कितें उत्पन्न मेळटालें सरकाराक बाय वे ऑफ GST वॅट, आतां हेजेर GST ना, बाय वे ऑफ वॅट, तें उत्पन्न तांकां आतां फक्त 50चेर मेळटा. म्हणजे तितलें उत्पन्न 50%न देंवलें. जर तें वाडयतलो जायत ते जो पर्यंत लॉकडावन आसा किंवा थोडो लॉकडावन आसा, जो पर्यंत बसीस चालू जायना, जो पर्यंत तुगेले हॉटेलां चालू जायना, जो पर्यंत टुरिजम चालू जायना, तो पर्यंत तें कन्झम्पशन हें कमी उरतलेंच. ते पयशे भरून काडपा खातीर सरकार हे पयशे वाडयता आनी हो सामको सोंपो मार्ग आसा. ताच्या खातीर हें जाता. ही खरें म्हणल्यार सामान्य माणसाच्या दृश्टीन चीड येवपा सारकी गोश्ट, कित्याक इंटरनॅशनल प्रायसीस ह्या वेळाचेर देंविल्ले आसा. पूण सरकाराक अपर्याय आसा खंयच्यान तरी जे सोर्स ऑफ इन्कम किंवा सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू म्हणून जो आसा पळय तो मेळोवपाचो एक सोंपो उपाय तो हो आसा. थिएटर बंद पडली, थिएटरा वयलो एंटरटेनमेंट टॅक्स केलो, हॉटेलां बंद पडलीं, हॉटेला वयलो GST ना, टॅक्सी चलनात. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर पळोवची जायत जाल्यार इकॉनॉमी ही हें सगळें चालू जाय म्हणसर जेन्ना जो पर्यंत जावचें ना. म्हणून सरकार तशें जर आसा जाल्यार एक सगळ्यांनी विनंती एकूच करूंक जाय की आतां तुमी वाडयलें तें बरें आसा, पूण जेन्ना हें सगळें स्थिरतावर जातलें तेन्ना त्या किमती मातश्यो देंवच्यो इतली सगळ्यांक विनंती करची पडटली. आणि जेन्ना सगळ्यांक इतली म्हायती मेळटा की इंटरनॅशनल लेवलचेर किमती सामक्यो देंवल्यो म्हणून आनी आमचें सरकार जेन्ना वाडयता आनी ताजेर खंयचोच आमकां हें दिना कितें, आतां तुमी म्हाका विचारलें की हाजेर तुजें स्पश्टीकरण कितें, तशें स्पश्टीकरण जर सरकारान दिल्लें की बाबा आमी हें तुमचे कडेन मागता, थोड्या दिसा खातीर आमकां तुमी आमचे बरोबर जाता, म्हाका दिसता हातूंतल्यान लोकांचो थोडोसो विरोध कमी जातलो आशिल्लो की अशी आमकां रेव्हेन्यूची गरज आसा, ह्या गरजेच्या फाटी आमी हें केल्लें आसा, तेन्ना तुमी आमकां ताजेर सहकार्य करचें अशें जर आव्हान सरकार कडल्यान आयिल्लें जायत जाल्यार हाजो विरोध जावपाचो जो ताजी तीक्ष्णता जी आसा पळय ती तीक्ष्णता कमी जातली अशें म्हाका स्वताक दिसता. पूण बाकी पॉलिटिकल पार्टींनी ताजो विरोध कसो करचो किंवा सामान्य मनशान ताजेर कसो विरोध करचो हो प्रत्येकाचो मूलभूत हक्क आनी तांचो करचो. पूण खरें सांगू तुका त्रास म्हणल्यार हाजेर परत आपलें रडणें सांगप हें बरोबर न्हय. पूण आतां प्रत्येक जाण कोवीड वॉरियर म्हणटा. त्या कोवीड वॉरियरान कोणूच पेट्रोल पंपाचो खंयच उल्लेख करना. कोवीड वॉरियरांक सगळ्यांक कोणें खंय पगार वाड दिली, कोणाक एलावन्स वाड दिली, कोणाक आनी कितें दिलें.
पेट्रोल पंपाचेर काम करपी मनशांक एक पयशाचो खंयच लाभ जावना. आमचें जें कमिशन आसा तें 2017 आशिल्लें तेंच आज दवरलां. आतां तुमी सांगलें आतां तुमकां खबर दिसचें ना, पूण गेल्या 20 दिसां भितर 15 काय 20 दिसां भितर पेट्रोल 7 रुपयांनी 8 रुपयांनी आनी डिझल 9 रुपयांनी वाडला. म्हाका प्रत्येक वेळा पेट्रोल घेतना किंवा डिझल घेतना 12,000चो टँकर घेवचो पडटा. 12,000 मल्टिप्लायड बाय 8 रुपया म्हणजे वर्किंग कॅपिटल कितलें वाडलें. हाजेर म्हाका येणारो जो इंट्रस्ट की बँक लायता किंवा लायता ताजें म्हाका कितें तरी उत्पन्न थोडेशें दिवंक जाय आशिल्लें.